राजांचें पयलें पुस्तक. दाविदाची दायकी. दाविदाचे निमाणे दीस आनी आदोनियाचो वावर. आतां उतर piraier पावून राजा दावीद mhataro जालोलो. ताका कपड्यांनी pangurlolo तरी ताका gormi mellonasli. देखून ताच्या चाकरांनी ताका म्हणलें, आमच्या दोनया राजा खातीर ताका सांगात दिवंक आनी ताची सेवा करूंक आमकां एक तरणाटी चली सोदून दी. ती तुज्या गोपान न्हिदतली आनी हे वरवीं म्हज्या दोनया राजाक gormi मेळटली. आख्या इस्रायल प्रांतांत सुंदर चलयेक सोदल्या उपरांत तांकां शुनेम गांवाची अभिषाग नांवाची चली मेळ्ळी आनी तांणी तिका राजा फुड्यांत हाडली. ती चली एकदम सुंदर आसली. तिणें राजाचो सांबाळ केलो आनी ताची चाकरी केली, पूण राजान तिचे कडेन कुडीचो एकवट केलो ना. आतां हागा तिचो पूत आदोनिया आपलीच बोडाई करून म्हणटालो, हांव राजा जातलो. हाका लागून ताणें आपणा खातीर एक रणगाडो आनी घोडेस्वर तशेंच आपणा मुखार धांवपाक 50 मनशांचो पंगड हाडलो. तूं असो कित्याक वागताय अशें ताच्या जिवितांत एक पावट लेगीत ताच्या बापायन ताका विचारूंक ना. तोय बरोच रुपेस्त आसलो. अबशालोमा फाटल्यान ताचे आवयन ताका जल्म दिल्लो. ताणें जेरुयाचो पूत जोआब आनी याज्ञीक अबियातार हांचे कडल्यान मार्गदर्शन घेतलें आनी तांणी आदोनियाक तेंको दिलो. पूण याज्ञीक जाडोक, जोहेयादाचो पूत बेनाया, नाथन प्रवादी, शिमेय आनी रेय हांची तशेंच दाविदाच्या बुलवंत मनशांनी आदोनियाक तेंको दिलो ना. एक दीस जेन्ना एनरोगेलचे कुडीक आसलोल्या जोहेलेत फातराचेर आदोनियान मेंढरे, पाडे आनी चोरबोलोले पाडकुले हांचो योद्ध कोत्तालो, तेन्ना तांणी आपल्या सगल्या भावांक म्हणजे राजाच्या पुतांक आनी राजाचे सेवेक आसलोल्या जुडाच्या सगल्या मनशांक आपयले. पूण ताणें नेथन प्रवाद्याक व बेनायाक व बोलवंत मनशांक व ताच्या भावा सोलोमोनाक आपयले नात. नेथन आनी बातशेबाचें कारस्थान. उपरांत नेथनान सोलोमोनाची आवय बातशेबाक म्हणलें, आमच्या दोनया दाविदाक खबर नासतना हागी ताचो पूत आदोनिया राजा जाला म्हूण तुवें आयकूंक ना. म्हणटोच आतां तुका जर तुजें स्वताचें जिवीत आनी तुज्या पुता सोलोमोनाचें जिवीत सांबाळूंक जाय जाल्यार ही म्हजी बूत तुका. सरळ दावीद राजाशी वच आनी ताका अशें म्हूण, म्हज्या दोनया राजा, तुजो पूत सोलोमोन म्हजे फाटल्यान राजा जातलो आनी म्हजे सदरेर बसतलो म्हूण तुवें तुजे चाकुरणीक सोपूत दिवंक ना. तर आतां आदोनिया राजा जाला तें कशें तर, आनी तूं थंय राजा कडेन उलयता आसतना हांव तुज्या फाटल्यान येतलो आनी तुजें सांगणें खरें म्हूण खात्री करून दितलो. म्हणटच बातशेबा राजाच्या कुडांत गेली. राजा सामको म्हातारो जालोलो आनी सुणेमची अभिषाग ताची सेवा कोत्ताली. तिणें दिमी घाली आनी राजा मुखार सरपटून ताका नमन केलो आनी राजान तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें प्रतिपाल केलो, म्हज्या दोनया तुजो पूत सोलोमोन म्हजे फाटल्यान राजा जातलो आनी तोच म्हजे सदरेर बसतलो म्हूण सर्वेस्परा तुज्या देवाच्यान तुवें सोपूत दिवंक ना. आनी आतां आदोनिया राजा जाला आनी म्हज्या दोनया राजाक हाची कांयच खबर ना. ताणें खूब पाडे, चोरबोलेले पाडकुले, मेंढरे हांचो योद्ध केला आनी सगल्या राजाच्या पुतांक याज्ञीक अबियाताराक, फौजेचो मुखेली जोआबाक हांकां आपयल्यात, पूण तुज्या चाकराक सोलोमोनाक आपोवंक ना. आनी आतां राजा म्हज्या दोनया राजा फाटल्यान कोण सदरेर बसतलो तें तुज्या तोंडांतल्यान जाणा जावंक सगळे इस्रायलचे दोळे तुजेर लायिल्ले आसात. नाजाल्यार म्हजो दोनी राजा मोडटा तेन्ना म्हजो पूत सोलोमोन आनी हांव गुन्यांवकार थरतलीं. ती राजा कडेन उलयता आसतनाच नेथन प्रवादी भितर सरलो. नेथन प्रवादी हांगा आसा अशी राजाक खबर दिली. तो राजा मुखार आयलो आनी जमनी सरपटून राजाक नमन केलो.
नेतनान म्हणलें, म्हज्या दोनया राजा आदोनिया म्हज्या फाटल्यान राजा जातलो आनी म्हज्या शिंवासनार बसतलो अशें तुवें म्हणलांय बी? कित्याक आयज वचून ताणें खूब पाड्यांचो, चोरबोलल्या पाडगुल्यांचो आनी मेंढऱ्यांचो योद्ध केला आनी सगळ्या राजाच्या पुतांक, फौजेच्या मुखेल्यांक आनी याज्ञीक अबियाथाराक आमंत्रण दिलां आनी आतां ते ताचे बरोबर खावन पिवन आसात आनी अशें उद्गारतात. आदोनिया राजाक लांब आवक. ताणें म्हाका तुज्या चाकराक जाडोक याज्ञिकाक जेहोयादाच्या पुता बेनायाक व तुज्या चाकरा सोलोमोनाक आपयलो ना. हें सगळें म्हज्या राजाचे आज्ञा प्रमाणें जालां आनी म्हज्या दोनया राजान फाटल्यान कोण शिंवासनार बसतलो तें तुज्या चाकरांक तुवें सांगूंक ना, अशें न्हय? सोलोमोन राजा जाता. उपरांत दावीद राजान उलोवन म्हणलें, बादशेबाक म्हजे फुड्यांत आपयात. आनी ती आयली आनी ताचे मुखार बी उबी रावली. उपरांत राजान सोपूत दिवन म्हणलें, म्हाका सगळ्या वायटांतलो निवार त्या सर्वेस्पराच्या नांवान सांगता. तुजो पूत सोलोमोन म्हज्या फाटल्यान राजा जातलो आनी म्हज्या जाग्यार म्हज्या शिंवासनार बसतलो. असो सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाच्या नांवान तुका सोपूत दिलोलो आनी आयजूच पाळोवन येवनचो करतलो. बादशेबान आपली मान बागोवन राजाक नमन केलो आनी म्हणलें, म्हजो दोनी दावीद राजा सदांकाळ जिवो उरो. तेन्ना दावीद राजान म्हणलें, जाडोक याज्ञिकाक, नेथन प्रवादियाक आनी जेहोयादाच्या पुता बेनायाक हांकां आपोवन हाडात. ते राजा मुखार आयले तेन्ना राजान तांकां म्हणलें, तुमचे बरोबर तुमच्या दोनयाच्या सेवकांक घेयात आनी म्हज्या खासा गाडवाचेर बसून म्हज्या सोलोमोनाक बसयात, म्हज्या पुता सोलोमोनाक बसयात आनी गिहोन मेरेन ताका व्हरात. थंय याज्ञीक जाडोकाक आनी प्रवादी नाथन्याक ताका इस्रायला वयर राजा म्हूण माखून दी. उपरांत तुतुरी वाजयात आनी आड्डून म्हणात, सोलोमोन राजाक लांब आवक. उपरांत तुमी ताचे बरोबर परत येवचें. तो येवन म्हज्या शिंवासनार बसतलो आनी म्हज्या जाग्यार राजा जातलो. कित्याक इस्रायला आनी जुडा वयर अधिकार चलोवंक हांवें ताका वेंचून काडला. जेहोयादाच्या पुता बेनायान राजाक जबाब दिलो. आमेन, ताणें म्हणलें, आनी सर्वेस्पर म्हज्या दोनया राजाचो देव हें मंजूर करूं. जसो सर्वेस्पर म्हज्या दोनया राजा बरोबर आसलो तसोच तो सोलोमोना बरोबर आसूं आनी ताची राजवट म्हज्या दोनया दाविदा परस अदीक वाडूं आनी चडूं. म्हणटच याज्ञीक जाडोक, प्रवादी नेथन, जेहोयादाचो पूत बेनाया आनी केरेरीत आनी पेलेतीत गेले. तांणी राजा सोलोमोनाक दावीद राजाच्या खासा गाडवाचेर बसयलो आनी ते सगळे ताका घेवन गिहोन मेरेन गेले. याज्ञीक जाडोकान तोंबूंतलें तेलाचें आयदन घेतलें आनी सोलोमोनाक माखलो. तांणी तुतुरी वाजयली आनी लोकांनी आरोड मारली. सोलोमोन राजाक लांब आवक मेलूं. जमीन फुटो इतल्या व्हडल्या आवाजान वाजोंत्रां वाजोवन आनी खुशालकायेन गायत ती राजा सोलोमोना बरोबर परत आयली. आदोनिया भियेता. जेवण सोंपलें तशें आदोनियान आनी ताचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या पावण्यांनी बोवाळ आयकलो. जेन्ना जोआबान तुतुरेचो आवाज आयकलो तेन्ना ताणें म्हणलें, शारांत कसलो बोवाळ चल्ला? तो उलयता आसतनाच याज्ञीक अबियाथाराचो पूत जोनाथन थंय पावलो. भितर यो आदोनियान म्हणलें, तूं एक बरो मनीस, खऱ्यांनीच तुवें बरी खबर हाडल्या आसतली. तेन्ना जोनाथनान जाप दिली, खऱ्यांनीच आमच्या दोनया राजा दाविदान सोलोमोनाक राजा केला. ताचे बरोबर राजान जाडोक याज्ञिकाक, नेथन प्रवादियाक, जेहोयादाच्या पुता बेनायाक आनी केरेतीत आनी पेलेतीत हांकां धाडले. तांणी ताका राजाच्या गाडवाचेर बसयलो आनी जाडोक याज्ञिकान आनी नेथन प्रवादियान ताका राजा म्हूण गिहोन हांगा माखलो. आनी थंय थावन ते खुशालकायेन उड्डाण मारीत गेले आनी असो शारांत बोवाळ जालो. होच तो तुवें आयकलोलो बोवाळ. आनी आतां सोलोमोन राजाच्या शिंवासनार बसला आनी हाचे भायर सर्वेस्पर सोलोमोनाचें नांव तुजेहून अदीक किर्तिवंत करूंक आनी ताची राजवट तुजेहून अदीक वाडोवंक अशें म्हणून राजाचे सेवक आमच्या दोनया दावीद राजाक परबीं दिवंक गेले.
आनी राजान आपले खातीर मान बागायली आनी अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा इस्रायेलाच्या देवा वाखाणणी कित्याक ताणें म्हजेच पिलगेंतल्या एकल्याक म्हजे शिवासनार बसयलो आनी हें पळोवंक म्हाका फावो केलें. तेन्ना आदोनियाचे सोयरे भियेले आनी आपापले वाटेन पळून गेले. सोलोमनाचे भिरांतीन आदोनिया उठलो आनी वेदीच्या शिंगांक वेंग मारून धांवलो. आदोनिया सोलोमन राजाक भियेला आनी आपल्या सेवकाक तलवारीन मारून उडोवचो ना म्हूण सोलोमन राजा म्हाका पयलीं सोपूत दिवं दी. अशें म्हणून तो वेदीच्या शिंगांक धरून आसा हें सोलोमनाक कळयलें. तेन्ना सोलोमनान म्हणलें, तो खरेंच पुरतो जाल्यार ताचे तकलेचो एक केंस लेगीत जमनीर पडचो ना, पूण ताचें सगळें खोटेपण आसा जाल्यार तो खऱ्यांनीच मुक्तलो. उपरांत सोलोमन राजान मनीस धाडून ताका वेदी वयलो देंवयलो. तो आयलो आनी राजा मुखार सरपटलो. सोलोमनान ताका म्हणलें, तुज्या घारा वच. देवाचें उतर.